राज्यांत पालिकेच्यो वेंचणुको लागीं पाविल्ल्यो आसा. म्हापशेंचें फाटलें कावन्सील सांगता तांच्यांनी 90 कोटींची कामां केल्यात म्हूण. त्या खातीर आमी मुख्याधिकाऱ्याक विनवणी केल्या. आमी तुमकां म्हापशा व्हरून खंय कामां जावना ती दाखयता अशें राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संजय बर्डे हांणी सांगलां. RDX खातीर म्हापशेंच्यान गौतम शिरोडकार. म्हापसा नगरपालिका इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा. तें गोंयांतूय इलेक्शन नगरपालिकेचे लागीं पावलेलें आसा. म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे 5 वर्सां कितें घडलेलें हे लास्ट कावन्सिलान सांगलां की आमी ही कामां 90 कोटीची कामां केल्या म्हणून. आमी चीफ ऑफिसराक रिक्वेस्ट केला 90 कोटीची जर म्हापशान जर कामां केल्या ही आमी व्हरून तुमकां म्हापशा शहरान दाखयता खंय कामां जावना ती. कारण कावन्सील जेन्ना मिटींग जेन्ना जाता तेन्ना एक ठराव पास जाता की हे कामाचो एस्टिमेट इतलो आसा तितलो आसा म्हणून. पूण आयज गजाल अशी घडल्या म्हापशा वाठारांतली खोर्ले वाठारांत 5 प्रभाग आसा, 5 वॉर्ड्स आसा. 5 वॉर्डांनी जर तुमी भोंवंक जर गेल्यार जाल्यार एक रस्तो सारको ना. आमी चीफ ऑफिसराक कितें सांगलां तुज्या समोर हो ठराव पास जाल्लो आनी कामां केल्या म्हणून. कामां जर केल्या म्हणटा तर आयज 5 वर्सान कांयच कामां करूंक ना. आयज चीफ ऑफिसर सांगता कितें आमी आतां खंय रेजोल्युशन पास करून घेतल्या 2-3 म्हयन्यात. 5 वर्सां लोकांनी त्रास काडपाचे आनी लास्ट 3 म्हयन्यांक वयता हेंच्यांनी 3 म्हयन्यांक आतां इलेक्शन डिक्लेअर जाले जावपाचें आसा आनी आतां हे 4 दीस पयलीं रस्त्याची कामां करतले म्हणून आमी लास्ट वयता आमी हें काम करून दिलें आनी तुमकां सॅटिस्फॅक्शन केलें अशें BJPचे सरकाराचें म्हणणें आसा. आमी हेजेर एकदम निशेध केलेलो आसा आनी सांगलां की 5 वर्सां लोकांक त्रास केन्ना जावंक फावना. आनी जे बिल्डिंगेचे भितर व्हडले बिल्डिंगे असतात 300 फ्लॅटाची बिल्डिंग ज्यो असतात त्या फ्लॅटांनी ते बिल्डिंगाचे भितर जो तेंचो स्पेस जो आसा न्हू हे थंय इंटरलॉक्स बरें चकचकीत करून घालता. पूण आमी लोकल लोक जे आहा आमचे बारीक जे आमी घरा बांदून जे लोक रावतात न्हू ते एरियेन ह्या रस्त्याचे लक्ष घालिना. पळय 8 टॉयलेटी रेनोवेशन आनी रेस्टोरेशन आमचे ODF आतां वी आर मुवींग इनटू ODF प्लस कॅटेगरी. सो तेज्या खातीर जी आमी टॉयलेट्स आयडेंटिफाय केल्ली पब्लीक टॉयलेट 8 टॉयलेटी रेनोवेशन आनी रेस्टोरेशन प्लस 3 more न्यू टॉयलेट्स वी हॅव प्रपोज्ड. So that possibly, I don't know, we have sent the proposal for administrative approval. Yopacha, then most probably in the month of January it should start unless we have the code in place or something. त्यांचो इश्यू कितें आशिल्लो टॉयलेटी खातीर कितें तेंचो इश्यू रोडाचो आसलेलो अँड आय हॅव नॉट गॉन थ्रू द एक्झॅक्ट कोटेशन बट तेंचो इश्यू आसलेलो तो रोडाचे बाबतीन आनी टॉयलेट्स अँड देर वॉज सम पॉलिटिकल वीच आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट. सर ये टॉयलेट 14 फाइनेंस. So what is the status of individual toilets allotted in Mathura? Whichever was pending a clear. No, in the last council meeting also we had taken the decision if there are any individual toilets, if any person requires individual toilets, that could be taken up. So the councillors were also told, like in their wards, like before the council period got over, the councillors were told if there is any toilets, if any individual requires toilet, we could take up that work.